हालींच्या दिसांनी तुमी ऐकल्यात की कोण कोण हांगासर घरांतली आयदनां नितळ करपाक पावडर घेवन येतात, मागीर भांगराचे दागिने नितळ करपाक येतात। असल्या एका दोगा मनशांक आमी हांगासर धरलेले आसात, सालिगांवान येयल्ले। ते यूपीचे भागलपूर म्हणटा थंयसर येयल्ले आसात। आमकां खबर ना खरेंच ते आयदनां नितळ करूंक येतात आनी भांगर नितळ करूंक येता काय भांगर घेवन पळोवपाक, कित्याक अशे खूब जाणांचे इन्सिडेंट खूब घरांनी जाल्लेले आसात। आमी पुलिशेक आपयल्ले आसात आनी पुलिशेक सांगलां तांकां इन्वेस्टिगेट करात म्हणून। आपका नाम क्या है? एमडी अशरफ। एमडी अशरफ। कहाँ से हो आप? भागलपुर से। क्या व्यवसाय आपका? क्या सर? आपका काम क्या है? ये पाउडर सप्लाई करता हूँ। ते म्हणटा आपण भैया पावडर म्हणटा, तो पावडर घेवन भोंवतात ते विकपाक। आनी सध्या तेंचे कडेन दोनूच पावडराची हें आसात, सॅची आसात। ते म्हणटा मी ऑर्डर व्हरपाक येयल्या, म्हाका ते सस्पिशियस कशे दिसतात की जर विकपाक जाय आसलें जाल्यार दोनूच कित्याक घेवन येवपाचे। ही दुसरी गजाल, ते कोणा कोणाच्या घरांनी वयतात आनी कितें आयदनां साफ करतात आनी मागीर म्हणटा भांगर आसा जाल्यार तेंय बी आमी साफ करया। आतां आमी पुलिशेक रावल्ले आसात। आमचो सुहेल आसा आनी मारियो आसा, ते सदांच अवेरनेस आसलेले मनीस आमचे, कितें अशें कितें आसत जाल्यार ते मुद्दम येतात। क्लीन ज्वेलरी एट प्लीज। आपने सोने के दागिने भी आप क्लीन करते हो सुना नहीं? नहीं क्लीन नहीं करते हम लोग। हाँ? बता देते हैं। हाँ? फिर सैंपल दे देते हैं। आप क्लीन करते हो सुना? नहीं क्लीन नहीं करते, पूछो। हाँ? हमने क्लीन करके तो नहीं दिखाया। What is the clean at your place? Mom's this chain. चेन पायाची पायल. पायाची पाय सिल्वर का चैन नहीं हाँ ये अभी झूठ बोलते हैं। अभी झूठ वर वर वर। अभी झूठ बोलते हैं। थँक्यू सालिगांव पुलिस स्टेशन। थँक्यू सालिगांव पुलिस स्टेशन फॉर क्विक रिप्लाय। मुद्दाम सालिगांव पुलिस स्टेशनांसून मनीस येयल्ले आसात आनी ते आतां तांकां इन्व्हेस्टिगेट करपाक व्हरतात। थँक्यू व्हेरी मच।